He was
आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेही सगळे आसूं. आयज आमी सांत आंतोनीची परब व्हडा देवाच्या आनी खोशेच्या उमाड्यांनी करून सोबरतात. फाटल्या 12 दिसांनी आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ केला. ओदीक करून सांत आंतोनीचे बरे गुण आनी जायत्यो मिराकली आमच्या दोळ्यां मुखार दवरल्या. आयच्या सेवाधर्माक आमचो विशय आसा सांत आंतोनीचे मोजूतेरी बोडभाशान सोयताना आड झुजूंक पावले. आमकां सोयतान ताळणे घालून बारी वावुरता. आमी सोयबान वचूंक देखून परतून परतून ताळण्यान पडटा आनी पातकाची गुलाम जाता. ह्या आमच्या वायट कर्तुबाक लागून आमी निराशी आनी रिती आयदनां पोळी जाता. पूण जो कोण पातक आदारल्या उपरांत आपली चूक मानून घेता ताका जेजू सोडून घेवंक सोदता. हे पळय सोयतानाक पयस दवरूंक आमकां आदार जाता. सोयतान जेजूक पासून ताळणे काडूंक प्रयत्न करता, पूण जेजू ताका नाकारता आनी तांबडायता. सांत आंतोन सोयताना आड झुजलो. आयज ह्या परबेच्या दिसान सांत आंतोनीचे मोजूतेर सगळ्या सोयतानाचेर जे संवसारान वेगवेगळे तरेन आमचेर उपरासतात तांचेर आड झुजूंक आमकां खरी बोड मागया. सोयताना आड झुजूंक भाग्यवंत आंतोनीची मजत मागूंक हांगासर आमी एकठांय जाल्या. आमचे सिस्टरीन बरे भाशेन सांगला सोयतान फकत भायरूच आसा, जायते फावट तो आमच्याच भितर आसा. वो आमी सोयतान कशें वागता आमच्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान आमचे जिबेचेर ताबो दवरूंक कांयचे दिसा ह्या भाग्यवंता लागीं मागुया. ताणें आपले जिबेचेर ताबो दवरलो, कंट्रोल. त्या खातीर आयज ताची जीब आजून आसा. हे सगळे ताणें केले देवाच्या उतराच्या प्रेरणा. आमी देवाच्या उतराची आपुरबाय करूं आनी दिसाचे भेटे व्हडल्यातल्या व्हडल्या साक्रामेंताची ह्या भाग्यवंतान आपुरबाय आनी जेजू खरेंच विस्ताराचेर जाता कोमुजावांत आसा म्हूण पुरावय दिलो. जायते फावट ह्या भाग्यवंताक की आमी भक्ती केल्या, ताका वाती घातल्या, फुलां घातल्या, ताचे शेगूण आमच्या जिवितान भितर हाडूंक आमी चुकल्या, फुडें पडल्या हाचे ह्या स्तुतीचें घोशणे मागया. हांव बाकी सर्वविदा देवा हांवें जायती प्रार्थना केल्या
Omzoprat, ia besok bagi sudah sekuat bagi sebelum diutusan bagi kota, ani dumka bau ini, musik hadiran jasa mesra lagi. Sorbo bedar dewa jika klut korban yang sifat kabok sunam kasas naja jivita kau. सर्वेश्वरा शासनाच्या देवा तुवेन पादोवाच्या भाग्यवंतांतोनी खऱ्या पावाडताचो हुशार प्रसंगदार आणि गोरजे आकांताक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आणि सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोसत आमकां मेळू आमच्या स्वामी आत्मीक तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे कोणान जियेता आनी राज्यवट चलयता सासनाच्या सासनान Isaías prorokaच्या पुस्तकावेली वाचो सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा ताणे म्हाका अभिषेक केला गरीबांक बरी खबर दिवंक कोयत्याक सुटका परगोवंक कोट्यांक परतून नदर दिवंक
जुलुमाक सापडलेल्यांक सोडून सर्वेस्पराचे कृपेचे वरोस आमी ताचे जोडटेचो दीस पोरबोत करूंक ताणे म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बसवून दिवंक आनी गोबरा सुवातेर एक माळ, कोदी दुखीच्या आवरणा सुवातेर कुशलकायेचे तेल आनी दुखी विलापा सुवातेर वाकान्नेचो झेलो घालूंक ताणे म्हाका धाडला. देवाचे उतर हे ऐकल्या देवाच्या उतरात आमच्या जवळ असो व्यायाम करून
Sorvečmo Domčej, sovejaso. भाग्यवत मातेवा प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ पडतो मा जेसून आपल्या शिसांक मुळे सांगलेले आसा ते तुम्ही आयकला परतुवार करू नये तर हांव तुमकां सांगता जर कोणूय एके वस्तुरेचेर काम चारान दोळे लायत ताणे आपल्या काळजान तिचे लागीं परतुवार केलो पातक केले तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सयोग जायत जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोणान उडोवन घेवचे परस तुज्या एका सांद्याचो नाश जालोलो तुका अदीक बरे आनी तुजो हात तुका पातकाचो सयोग जायत जाल्यार तो कातूर आनी भायर उडय कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोणान गेल्ले परस तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका अदीक बरे हाचे भायर अशें सांगलेलें आसा कोणूच आपले पोतिणीक सोडून दितलो जाल्यार पयले तिका लग्न मोडण्याचे पत्र ताणें बरोवन दिवचें पूण हांव तुमकां सांगता कामसाराचें एकूच कारण भायर रावून आपले पोतिणीक सोडून दिता तो तिका परतुवारीण जायशी करता आनी कोण तसले बायले लागीं लग्न जायत जाल्यार तोय परतुवार करता Jedo Estaje Shoborto Mahanie. बगाड पावपणी नो सगळ्या कांयच्या फेस्ताची भाग्यवत आंतोनीच्या या फेस्ताची उनवुनीत परबी भाग्यवत आंतोन 8व्या शेकड्या 8 शेकड्या आधी जल्मल्लो जियेल्लो ताचो आयज आमी उगडास करता आनी ओडे संख्येन हांगासर ह्या जाग्यार आमी एकठांय जाल्या हांगासरूच न्हय आख्ख्या संवसाराक आयज ताचो उगडास केला या भाग्यवंताचो नांव नासलेले एकूय गांव आसचो ना कांची कोनशांनी संवसाराच्या ताचें नांव पावला ताची भक्ती पावल्या खंय वच थंयसर सांतातोनीचे कितें तरी खुणा आसतली इगोर्जो आसात कपेलांय आसात इस्कॉलांक ताचें नांव आसा सेंट एंटनीज हाय स्कूल वो प्रायमरी स्कूल सेंट एंटनीज क्लब सेंट एंटनीचे आनी कसले एसोसिएशन संस्था इतलेच आसा हो सांत एकल्या दोग जाणांचो न्हय हो आमचोच न्हय आख्ख्या संवसाराचो ही इज अ युनिवर्सल सेंट आमच्यान म्हणूं येता सगळ्या संवसाराक ताका जात कात तसले कांय लागोना ही बिलोंग्स टू एवरीबडी सगळ्यांचो तो अमक्याच धर्माचो क्रिस्तांवाचोच न्हय सगळ्यांचो
कोणाच्यानूय ताचेशी वचूं येता, जाय ते मागूं येता. Anyone can go to him and ask anything from him. कोणेय ताचेशी वचून कितेंय मागूंक जाता आनी तें घडटा. आनी त्याच खातीर आयज आमी हांगासरूच न्हू अख्ख्या संवसाराक आनी आमी मदीं करून आमच्या गोंयांत ताचो दबाज्यान आमी उगडास केला. हारी हारीनी लोक ताच्या ह्या दिसांनी मिसांक, नोवेनाक आनी परबेंत वांटो घेतला. म्हणटकच ह्या सांता लागीं कितें तरी एक विशेष आसा. बेश्टोच लोक जमा जायना, कितें तरी त्या लोकांक मेळटा. ताचे ह्या भाग्यवंताचे मसोदीत ह्या खातीर ही गर्दी. पवित्र सभेन जायते भाग्यवंत आसात. ते थोड्या एका दोन वस्तू खातीर फामाद कशे. आमची आतां फुडल्या म्हयन्यान येतली भाग्यवंत आन्ना, भुरगें बाळ नासलेल्यांची ती आस्कारी, भुरगें बाळ नासलेली तिका विनयतात. हे भाशेन सांत आसात. सांत ब्राज आसा. 3 तारखेर ताचे आमी परब करता फेब्रुवारीची. ताळ्याची पिडा जाला ताका उलो मारपाचो. सांतांचो सगळ्याक ऑलराउंड. कसल्याय तुज्या प्रश्नांक ताचेशीन आमी आमकां उगडास येता तो पयलो भाग्यवंत आंतोनी. ताचेशीन आमच्यो गरजो घेवन आमी वयता. तो जावन आसा एक स्पिरिच्युअल ओत्मीक सांता क्लॉज कसो. आमी जाणा सांता क्लॉज नातालाच्या दिसांनी 2 दीस आसता. हो भाग्यवंत आंतोन वर्सूय भर सांता क्लॉज 2 सुमान आसता. ताची तें काम, ताचे ते सिजनान मागीर जालो सांता क्लॉज काबार. भाग्यवंत आंतोन आख्खें वरोस आमच्यान म्हणून येता तो एक एवरग्रीन सेंट. इगोर्ज मातेन जायते सांत आसात. तांकां सगल्यांक एक केलें जाल्यार आमच्यान म्हणूं येता पयलो नंबर सांताचो निकोस मेळटलो. इतलो ताचें विशेशताय स्पेशलिटी आसा. आनी खास लोक ओडोन वयता ह्या भाग्यवंताची. हांव सांगतालो ते भाशेन तो एकाच कामा खातीर सांडलेल्योच वस्तू सोदूंक दिवपाचो तसलोच न्हय, तो दुसऱ्याय कामांनी ताचो आदार आसा. अशें म्हणटात 20 पासांनी तो पावता. इन 20 डिफरंट कॅटेगरीज ताचो आदार मेळटा. कोण एकलो पाद्री भायल्या देशांत वयतालो. एअरपोर्टाचेर ताका भायर खंय तरी आडायलो. त्या शॉर्ट विजिटाक तो भायर सरलेलो गेल्लो. एक काम करून दुसऱ्या देशांत वयतालो. एका एअरपोर्टाचेर ताका आडायलो आनी विचारलें खंय. तिकेट मागली. तिकेट दाखयली. ही तुजी वचपाची तिकेट, येवपाची खंय आसा दाखय. ती काडून दाखयली. तेन्ना तो मनीस एअरपोर्टा वयलो कोण आसा तो ड्युटेक तकली हालोवंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो तुज्यान वचोंक जायना मुखार. तुजी ती विजा वो कितें ताची ती पासपोर्ट त्याच दिसा एक्सपायर जाताली. ताणें सांगलें ताका यू हॅव पासपोर्ट ऑर ते विजा इज गेटिंग एक्सपायर्ड वेरी सेम डे. वॉट गॅरंटी यू हॅव दॅट यू कम बॅक. तूं परत येतलो म्हणून कितें खात्री आसा. ती काबार जाता ती बाद जाता त्याच दिसा परत येता त्या दिसा. तुज्यान कोणीय तूं इलिगल थंय रावत जावचें ना वचून. पाद्रीचेर तेज जायलो आनी तो आपूण म्हणटा कितें करूंक नको. तेन्ना आपली ताणें पासपोर्ट बरे भशेन तपासलें म्हणटा. आपलें नांव ताका प्रोनावंस करूंक जायना जालें कित्याक आमची नांवां पुर्तुगेज नांवां इंग्लीश वाल्यांक ती बरे भशेन जायनात प्रोनावंस करपाक. कॉन्सेसांव आसा ते कॉन्चेकांव म्हणटात जायना तांकां. मेंडोन्सा आसा तो मेंडोंका. पिरीश आसा तो पिरेस म्हणटात ते. सरनेम नांव ओपुसांव मातशें घुस्पतात ते आमच्या नांवान. तो म्हणटा पाद्री आपलें मदलें नांव ताका लायक जालें. आपलें मदलें नांव म्हणटा एंटनी. आपल्या बापायन म्हणटा बापूय आपलो ह्या सांताचो दीस व्हडलो भोग.
ताका लागून आपणाक ताणें नांव दवरलेलें आपलें मिडल नेम मोदलें नांव एंटनी तेन्ना ताचें नांव तें पयस ताका म्हणून यो नेम इज एंटनी आपणें म्हटलें वय तेन्ना तो मनीस म्हणून म्हजेंय नांव एंटनीस यू कॅन गो हेड ऑल द बेस्ट तेन्ना पाद्री म्हणटा सेंट एंटनी सेव्ड मी फ्रॉम दीस एम्बरेसमेंट म्हजो बावाड न्हय म्हज्या बापायचो बावाड ताची भोक्ती हातांतली त्या दिसांत आपूण म्हणटा सगळ्यांक सांगूंक पावता हांव सांतांतलीचो एक डिवोटी त्या दिसांत हांव म्हजो भावार्थूय सांतांतलीचेर जागो जालो सांतांतोन नासलो ते एंटनी नांव म्हाकाय पडचें नासलें आनी हांवूय फुडें वचोंक पावचो ते एअरपोर्टांतल्यान परतून येवपाक सांतांतोन आपलो पासपोर्ट ऑफिसर जालो म्हणटा तो हे भाशेन ताका तो पावलो वाट ताची मेकळी केली सांतांतोनीक दिनवास 50 वर्सांची एक म्हातारी बरें धरण पडली दोतोरांनी सांगलें हॉस्पिटलांत आसली व्हर तिका कांय जावचें ना हो व्हर तिका इलाज जायना घरा व्हरात हाडली घरा घरच्यांनी सांगूंक ना तुजें तूं जालें म्हणून तुजें काबार आनी ही वस्तोरी मंगळारा सांतांतोनीचें मागणें म्हणप आवडटा सायबा म्हाका बरी कर म्हाका फेस्ताच्या दिसाक वचोंक जायशें कर तांचे फेस्त लागीं पावले गांवचे आनी कितें हो जाप उरता 3-4 म्हयन्या भितर ही बायल फाटीर बेड रिडन आसलेली दोतोरान सांगलेली चलोंक आनी शक्ती ना ती मरपाची फकत तिका लागना ही बायल चलोन फेस्ताच्या मिसाक सुटसुडीत जाली आयज सुटसुडीत जावन आपलो वावरतो ते वस्तोरेक हो भाग्यवंत आंतोन दोतोर जाल्लो इगोर्जेन चोरी जाल्ली फादर घरा गेल्लो आनी येताना सकाळी म्हणटा फादर 5 वरांचेर आपणाक फोन आयलो चोरी जाल्या इगोर्जेन सगळे सामान चोरून गेले साऊंड सिस्टम 1.5 लाखाचो सुमार सगळे मिक्सर केबल सगळे गेले आपूण घरा आयलो कसल्या तरी फंक्शनाक गेल्लो सांजेचे मीस आसा म्हणून सांजेर येवपाक रावलो घरा गेलो सकाळी मात चललो वाटेर येताना सांतांतोनीचें एक श्रायन आसा म्हणटा थंय वचोन सांतांतोनीचें तिमी घालून मागलें सायबा जे कितें म्हजी चोरी जाली आयज मीस आसा तुज्याच मानान मंगळार तो तें आमकां मेळोशें कर मातशें आनी आर्गांचें मीस सांजेर जातलें मागीर तुजें दिमी घालून आपणें मागलें म्हणटा मोटरसायकल खंय थांबयली सांग जाल्यार कांय खबर ना पुलिशेक कंप्लेंट दिल्ले 4:30 वरांचेर कोण एकलो येता आनी सांगता फादर आमी आयकलां तुमी इगोर्जेन चोरी जाल्या साऊंड सिस्टम सगळो चोरून व्हेला तो आमकां पावला 4 जाण चोर आसले आमकां अर्द्या मोलाक तो विकलोलो आपूण केन्ना चवकशी करिनासलो पूण ही खबर आयकतच कितें तरी आपणाक भोगलें तेच्या खातीर त्या मनशाक सांगलें तुमी चोरून हाडला हो माल ताचो हांव रिटर्न करता 6:30 वरांचेर म्हणटा आमचे मीस जाले त्याच व्हेरी सिंपल ही जावन आसा सांतांतोनीची भोक्ती आनी पोरणी सादो सांत न्हय आमकां घडये जायत्या जाणांक तो स्वताचें जाला जायत्या जाण ताचे जायत्या इगोर्जांनी ताचे पात्रोन तो पूण गांवच्यांक व्हडलेशें पडोंक ना ताचें दुसरोच लोक येवन ताचे लागीं मागून ताची बरेपणां बेसांवां जोडटा हो भाग्यवंत येतो जावपाक ताचें कारण कितें हो भाग्यवंत म्हणटा सगळें तूं देवाक भेटोय
You give all of yourself to God, and God will give all of himself to you. या मनशान देवाक आख्खेंच आपले जिवीत भेटयले आनी देवान ताका आख्खोच भेटयलो. तेंच आमकां तो सांगता. सगळे तुजें जिवीत 50-50 ना. ह्याच खातीर देवान ताका ही पदवी दिली. देवूच ताच्या जिवितांत आयली आनी ह्याच देवाक तो वाटीत गेलो. आयज तो आमकां सांगता, म्हाका पळय नाकात, डोंट कॅरी मी. म्हाका घेवन भोंवो नाकात. म्हज्या हातीन कितें आसा तें घेवन भोंवात. ताच्या हातान कितें आसा तें आमी जाणाव. बायबल आसा आनी जेजू आसा. तो बायबल घेवन आनी जेजू घेवन तो भोंवलो. पवित्र संस्कारान जेजू मुखार वेळा जायत वरांची वरां ताणें सारली. जेजूच्या एकसारान तो रावलो आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत ह्याच जेजूक हाजीर केलो. आयज आमकां तेंच तो दिसांव शिकयता. म्हाका घेवन भोंवो नाका, जेजू आनी ताच्या उतरार. He had an insatiable thirst for the word of God and would search for God through prayer. एक तान ताका आसली देवाच्या उतराची. ते करतो देवाचे उतर सांगतालो. पाय हाट जाल्ली ताका ती मिशू वर्तमाना 4. आमची कितली पाय हाट जाल्या. एकल्या मनशाचे 4 बायबल खंय ताचे पिजोन गेले. वाचून ते करून चालवता तो बायबल. आमचे कितले पिजोन गेले. तो बायबल दिला तो देवाचे उतर फुलां घालपाक, लायट घालून दवरपाक, ते वाचून जिरोवपाक, जेवपाक. कोण एकलो डॉक्टर म्हणटालो, फादर येदो असो भुरगो आहा ताचो, म्हज्या भुरग्याक कितेंय विचार बायबलांतले. ते कोण सांगता तो, कितेंय विचार. तो पोट करून सांग, येदो असो भुरगो. कोण तो मनीस, दोतोर असो भुरगो. तो सांगता, डॉक्टर त्या भुरग्याक आपणे बायबल क्लासीक घातला. विचार फादर. आनी तो पोट करून सांगता, ओके सांग. तो असो पडतो. आनी बापूय वरान दोतोर. आमच्या भुरग्यांक इतलो इंट्रस्ट आमी दिता बायबलान, देवाच्या उतरान, दोतोरी पडोन गेला आमकां. आनी एकलो बापूय म्हणटालो, फादर म्हज्या भुरग्याक मी सारको ताची स्थिती खंय आसो, पूण शर्माव सांगतना एकान एक उतर तो आयकता. त्या घरा येवन ताणें सांगूंक जाय आनी सांगता. आनीक एकलो बापूय सांगता, आमच्या भुरग्यांक हांवें असलो इंट्रस्ट आमी दाखयता. त्या खातीर आयज आमची भुरगीं अदी करून तरणाटे खंय पावल्या. त्या उचाराच्या ताळण्यांक फासाक सांपडोन गेल्यान त्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक तांकां जायना. रातच्या 8:30 वरांचेर फादराक एक फोन येता सिक्युरिटीचो. फादर सेमेट्री में कोई है, अंधेरे में कुछ लोग बातचीत करता. कोण तरी उलयता काळखान शिमित्रीत रातच्या 8:30 वरांचेर. फादर सांगता, रे जरा देख के आओ. तो म्हणटा, मुझे डर लगता फादर. म्हज्या भिरांत दिसता वचपाक. शिमित्रीन काळोख आसा. तुम आओ, टॉर्च लाओ. फादर धांवन गेलो आनी टॉर्च मारून पळयता जाल्यार कितें 2 तरणाटे घट्ट धरून शिमित्रीन बसल्या. फादर विचारता, वॉट आर यू डुईंग. चेडो सांगता, आय एम कावन्सिलींग फादर. फादरान सांगले, कावन्सिलींग, व्हेरी गुड. आय वॉन्ट टू सी हाऊ यू आर कावन्सिलींग. हे सांगना फुडें म्हणटा, तकली खाला काडून. रातचो 8:30 वरांचो वेळ. आमची तरणाटी शिमित्रीत कावन्सिलींग करतात. भुरग्यांक कांय खबर ना. पवित्र जागो तो सिमिती. लॉज ना, भिरांत ना, पूण त्या मेल्ल्यांकूय रेस्पेद ना.
आयचो विषय आमकां सांगता भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बोरवाशान सैताना आड झुजून वावरुया. ते सैतान भितरूच आसात, त्यो ताळण्यो ओड. भुरग्यांक तर ह्या देवाच्या उतराची आपुरबाय म्हणूंक ना जाल्यार मागीर कशें जातलें. बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स आमकां सांगता, माय चाइल्ड बी अटेंटिव्ह टू माय वर्ड्स, incline your ears to my saying. मुंडण्याच्या पुस्तकान 30 आमकां सांगता 30 चॅप्टर. म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी, तुजो कान दी, हांव कितें सांगता ताका. आमी कितले कान दिता, कितले आयकता. भाग्यवंत सांत पावलो आमकां म्हणटा, ऑल स्क्रिप्चर इज इन्स्पायर्ड बाय गॉड and is useful for teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness. तिमोथाक चिटीन, दुसरे चिटीन, तिसऱ्या वेसोरान 16वे ओळीन सांगता, सगळे देवाचे उतर प्रेरणान देवाच्या बरयला. बेश्टे काणयो न्हय त्यो. कित्याक करपाक, शिकोवपाक, फॉर टिचींग, फॉर रिप्रूफ, खरायेक सांगपाक, करेक्शन, चुकी सारक्यो करपाक, आनी ट्रेनिंग इन रायटियसनेस, प्रामाणीकपणान चलपाक शिक्षण दिता. भाग्यवंत हांव पयली चीट, दुसरो हावेसूर 14वी ओळ म्हणटा, आय एम रायटिंग टू यू यंग मॅन बिकॉज यू आर स्ट्रॉंग. द वर्ड ऑफ गॉड लिव्स इन यू and you have defeated the evil one. आमच्या तरणाट्यांनी have they defeated the evil one? नाजाल्यार ते शिमित्रीन कशें पावपाक वाऱ्यार आसा. फकत बाबडी जावन देवाच्या उतराची पेपर वागोवया नाका, सातातोनी जावूं घेवया नाका. हातीन आसा ताचे ते पळोवया, देवाचें उतर आनी जेजू. मिसाचे बेटेचो महत्व ह्या कोमुनियमान खरोच जेजू आसा म्हूण पुरावार करून ताणें दाखयलें. कितें मिलाक आसा ताच्यो मेलाग्री त्या रातनान ओन्ली 13 आर रेकॉर्डेड इन हिज बूक. आयज कितल्यो जाल्यात. आमी हांगासर आसा ते एक एकलो सांगतलो हे भाशेन म्हाका म्हज्या जिवितान कसो सातातोन पावला तो. देवान ताका हें व्हडलें देणें दिलां. कित्याक बायबल देवाच्या उतराची ताणें आपुरबाय केली. जेजूचे शिश्य म्हणटाले, सायबा तुज्या नांवान देवचारा कोत्यान आमी भायर काडले, देवचारा कोत्यान आमी हारयलो, सगल्यांक बरें केलें. आमी देवचार कितले काडल्यात वो आमी देवचार जावन गेल्या. विचार कर, सगल्यांक आमकां हें मिसांव दिलां. जो कोण म्हजें उतर बरे भशेन पाळटा, त्या उतराचेर फावाट ठेवता, तो म्हजें व्हरती कामां करतलो. जेजूचे उतरां ह्याच भाग्यवंतान ते केले. व्हरती कामां ताणें केली. देवाच्या उतराचेर ताचो पूर्ण विश्वास आनी जेजूचे उतरां खरी करून दाखयल्यात आपल्या जिवितांत. एकशे 19 स्तोत्र आमकां म्हणटा, I keep your law in my heart so that I will not sin against you. तुझे नेम कायदे म्हज्या काळजान दवरता सायबा, हांव पातोक आनी करूंक पावतो. कार्लो आकुतीस म्हणटालो, I am happy to die because I have lived my life without wasting even a single minute of it on anything unpleasing to God. देवाक मानून आसलो एकूय हांवें मिनूत एक घडी हांवें सारूंक ना. कार्लो आकुतीस 15 वर्सांचो तरणाटो सांगता, देवाक मानता ते बरें दिसता तेच करून गेलो. गोंय आमचो लागीं ताका ती पत्नी ताका मेळ्ळी. कार्लो आकुतीस म्हणटा फुडें, the more Eucharist that we receive, the more we will become like Christ, so that on this earth we will have the foretaste of heaven. मिसाचे बेटेचे अर्दे कोण सांगता, ताका शेवलो जाल्यार आमी ताचे भाशेन जातल्या आनी स्वर्गाचो अनुभव आमकां त्या संवसारांतूच आमकां मेळटलो. भाग्यवंतांतून मिसाचे बेटेची आपुरबाय आमकां आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानानूय आमकां एमखोणाची खबर जेजून सांगल्या, ते चुकोवपाक वावरात एट ऑल कॉस्ट.
Try to avoid. जायत्यांक आयज आमकां दिसता hell म्हणटा तें नाच. Hell doesn't exist. जेजू आयज सांगता hell exists. आसा हें कोण आमकां शुभ वर्तमानांत दावे हें वाटावपाक जो एक सांदो लेगून पाड जाल्यार जावं हें कोणान वयचें परस सांदो तुजो ना जावं तुजो उजवो हात पदकाचो सो एक तो कातोर उडय तुजी कूड आख्खी हें कोणान गेल्ले परस कुठो एक उडातोरया हें कोण आसा आनी हें कोण आसा म्हणून सैतान आसा ताचे झाड आमी झुजूंक गो आमचे भितर हे सैतान आसा तांकां पयस करतलो देवाचेच उतर हातियार तें हातियार सैतानाक एक दुसपाक आनी दुसरें हातियार ना आनी जेजू कमूय हांव जेजू दुसरी हातियार आनीक ना आमचे लागीं झूज आमी म्हणटा झुजोंक तुका हातियार आसूंक जाय तांडे तोणके कोता येना देवाचें उतर पयले सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां सैतानाक जेजून परिक्षा वेळार फेल केलो सैतानाकूच बरो सेरमाव सांगलो ताळणे वेताना देवाच्या उतराचो आदार घेवन ताका पयस केलो देव अशें सांगता बायबल अशें म्हणटा परीक्षा करूं नाकाय देवाची देवाक एकाच नमस्कार कर सैतानाक कुशीनता आयजोदी करून आमी तरणाट्यां खातीर मागुया ते मागीर तूं कशी मित्रीन आनी खंय तर पावता नाका नाका सुवातेर बरी वाट आमी दाखोवया एकूच कोणी सांगून काबार कर हिंदू भाव एकलो सांगतालो आपलो एकलो इश्ट या लास्ट 23rd of December कॅरल सिंगिंगाक भोंवतालो म्हणटा भायर आसता गल्फाक आयिल्लो घरा भुरग्यां बरोबर आपुणूय भोंवतालो कॅजी कितें नांव ताचें तरणाटो मागीर भोंवता भोंवता आमगेर आयलो म्हणटा आपलें घर वाटेरूच आसा आनी तो आपणाक विचारलो अरे वॉट इज युअर प्लॅन टुमोरो इवनिंग आपणें सांगलें आमी हिंदू तो न्हिदपाचें सकाळीं बरे भशेन उठपाचें तूं कितें करतलो आपणें विचारलें त्या ताणें ताका विचारलो ह्या मनशान ह्या भुरग्यान सांगलें कॅजीन सांगलें हांव म्हजे मामीक आनी डॅडीक घेवन मिडनायट मिसाक वयतलो क्रिस्मस म्हणजे 24 फेब्रुवारी ताका तो विचारलो वॉट इज युअर प्लॅन टुमोरो इवनिंग ताणें आपूण न्हिदतलो एज अ हिंदू न्हिदपाचें तूं कितें करतलो हांव मिसाक वयतलो म्हजे मामीक डॅडीक घेवन आनी मागीर तो म्हणूंक लागलो म्हणटा आपणाक वाय डोंट यू जॉयन अस तूं कित्याक आमचे बारी येयनाय मिसाक आपयता जेवपाक न्हय फाल्यां क्रिस्मसाक जेवंक ये म्हणना मागीर आपुणूय मिसाक केलो गूड आयडिया म्हणटा आपूण घालपाक आसतना वयतालो इट्स ऑलमोस्ट 2 decades नाव आयज शुअर येतलो म्हाका व्हरोंक यो ही देव तरणाटे आयज तरणाटे जायते घुस्पल्यात न्हीद पडना फादर बायबलांतले मागणे करूंक शिकय मागणे आयज गुगल मागणे गुगल प्रेयर आसा ती करात बरी ती शिकोवयातूच जाय थोडे तरणाटे बरे आसा ते दुसऱ्यांक आपल्या बरोबरच्यांक वाडटा न्हीद पडना आय डोंट गेट स्लीप से दीस प्रेयर एकलो तरणाटो सांगता बरी न्हीद पडली ते फ्रेंडांक सांगतोस आनी तो भुरगो देव धरून नासलोलो he recited that prayer and he had a sound sleep बघा बावणीलो सांगतलो जाल्यार जायते आसा मागणे त्या भाग्यवंतान केले आनी एक ताणें चुकयलें ना आमी मागणे करता नो डावट पूण आमी कुमसाराची जायती बेपरवा करता कुमसार वेळा वेळार जालो हो आमचो भाग्यवंत जेन्ना सैतानाचेर झुजूंक तुका सोंपें जाता आयच्या दिसा हीच कृपा आमकां मागुया देवाच्या उतराचो मोग ताचे भाशेन जेजूक आमच्या जिवितांत घेवन भोंवंक तो दुसऱ्यांक घेवन आनी वेळा वेळार कुमसार बरे भाशेन सिरियसली करून देवचाराक सैतानाक पयस देवान तुका मोगान वेंचून काडलो शुभ वर्तमान परगोटूंक धाडलो तुवें तुकाच सोमयाक सगलोच भेटयलो देवा खोशयेक मान बागावू सांता तोन भोगता ओच्या पांच्या व्हडा सांता तुका उलो मारतां तुजी सासाय मागतां बेसांव आमचेर तुजे घाल म्हूण मागतां
तुका उलो मारतां तुझी सासाय मागतां बेसांव आमचेर तुझें घाल म्हणून मागतां दोबड्या धाकट्यांक व्हरतो आदार दिलोय गोरचे वंतांचो आसरो जालोय तांच्या कोश्टांक पावलोय तांकां परवांसो दिलोय मोगा सेवेन साक्षी जाऊ संता तोर भोगता ओजा पांच्या व्हडा सांता तुका उलो मारतां तुझी सासाय मागतां बेसांव आमचेर तुझें घाल म्हणून मागतां तुका उलो मारतां तुझी सासाय मागतां बेसांव आमचेर तुझें घाल म्हणून मागतां देवान तुका मोगान विचून काडलो शुभ वर्तमान परगटून खेळलो तुवें तुकाच सोम्याक सगळोच पेटयलो देवाक एक मान बागाव आमी देवाक सगळे आमचे समर्पण करूं आमच्या जिवितांत भाग्यवंत आंतोनी भाशेन देवाची भक्ती घेवन सैतानाक पयस करून ताच्या आड झुजून आमी सांतल्यान ताकाच फुडें घालून उरपा मागया उबे राहून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरूया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या खाला असलेले पोचे भाग्यवंतपणाच्या मार्गार हाडूंक सगळे उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या जिवितांत पिडा रोग येता तेन्ना फकत देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्या स्वार्थांचेर वचूंक आमकां सैतान सुचयता ती तालमी पयस करूंक देवा लागीं मागुया ह्या संवसारांत वेगवेगळे तरेचे सैतान आमकां पातकां घालूंक प्रयत्न करतात सांत आंतोनीचे मजतीन ह्या सगळ्या सैतानाक आमी पयसावंक आनी तांचेर आड झुजूंक आमकां देवाचें बोल मागुया हियाळची परब आनी तेजे बरे भाशेन जावं जायत्या बाबा भयणांनी आपलो आदार सहकार दिला आमच्या याज्ञीक भावांनी मिसाची भेट पेटोवंक आनी प्रवचन करूंक सगळें वर्तावरीत केलां तांचे सगळ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद आनी बेसांवां देवं म्हूण देवा लागीं मागुया ओ भाग्यवंत ओ मोगाळ बापा ओ भाग्यवंत आंतोन ज्या वेळार फुडें संख्येन ताका मान दिवंक आमी आयल्या आमचो आस्काळी तो आमचो पात्रोन तो तुज्या उतराची खूब आपुरताय ताणें केली तुजें उतर आपल्या जिवितांत जिरयले तुज्या उतरान दर एक आपले भाव तुज्या उतराच्या आदारान मानले सगळ्या काढण्याचेर सोय केले आमकांय ताच्या पावलांनी करूंक आयच्या दिसा तुज्या उतराची आपुरताय करूंक
मिसाचे पेटेची आवड बाय करू ताचो गुण आमच्या जिवितांतल्यान त्या भाग्यवंता भाशेन आमी दाखोवंक पावू आमकां पावू क्रिस्त आमच्या सोबत आमेन. उडो आणि सोरो हो उडो आणि सोरो जावन आसात जेजूच्या सोपून मोगाची दाना. जेजू उद्याच्या आणि सोन्याच्या रुपान पावकाक केलेली समोरपण ह्या वेदीचे थोड्याच वेळान हाजीर जातले. जेजूचे हात समोरपण थोड्या मुखार दवरून आनी ताच्या पोसोनाक वांटो घेवन आमच्या रागीक सेवेच्या मोग कंपनाच्या आनी मागण्या भावाच्या जिविता उद्देशी जेजू आनी ताच्या पोसान पयलो वयलो जागो घेवन आमचे वसरेक ह्या जाणां सांगाता बापाक समोर केल्या. तुमचे बलिदान सर्व बेदार देवा बापाक मानतात असले जाऊन मागात. सरपदवेदार आणि भोवरत्या देवा तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक व योद्न समर्पण तुझे थोरपण आम्ही ओळखून घेता आणि तुझे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवड्या खाल तुझ्या मोगान शियवून शासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसोन. आमची काहळ जावं बहारूया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व बेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ताय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो कायदो निधीचो आणि आमच्या फायद्याचो. अंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनान हे फेस्त समोरगो आमकां तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत देखीवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान
तूं आमकां सांबाळटाय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें कुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसांव समोर. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतले पी. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे तें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बेसांव आनी समेस्त मनशां पासत ते घालूं दे. हें म्हज्या उगडासाक. Kawartaso Porgotoya Inna Jesu Amio Rapata Ani Ekasi Lepiera Ile Kogi Tumoy Baba Yeso Ami Tuje बाबा तुझ्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आणि को जिविताचो उंडो आणि की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत जेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आपले पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ 14वो आमचो भाग्योन बाप, फिलिप नेरी कार्डिनल फेराम आनी आदारी सिमाव आमच्या गौरी बापान आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर एका पिलिमोगान पावले. पुनर्जीवनपणाचो वरमासो धरून मेळ्यात ती आमच्या बाबा भयणीची कामना कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसुळीत मोगामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगा एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दूता आनी सरकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आमचो भाग्योन साबस्त्यांव आमचो पात्र ताचे बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता या जेजू वरवीं या जेजू सांगाता याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे कोणाक
सर्वद्वेदार बापा सर्वंतनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना तू देवाक सगळोच तुका भेटोय देव तुका सगळोच आपणाक तुका भेटयतलो तुका समोर भितलो भागवत आंतोनीची उतरां तोच देवाक समोर भिलो जेजूक समोर भिलो आनी जेजून ताका समोर भिलो आपणाकूच हेच खातीर ही वचोरी आमी स्मित आयज लेगोवपाची बरी घडत आसा जायत आसा चालू आसा त्या भाग्यवंताची इदेक आमी घेवया आमी सैतानाक वतो वांटो आनी कोणाक वतो वांटो आनी जेजूक इल्लो वांटो नाका पूण भाग्यवंताची देख आमी घेवया आनी तेणी आमच्या जिवितान बरेपणां जोडूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा आमचो दिसपट्टो आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक दोशिता तशी आमची पातकां कर आनी आमकां तांणी करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नाका सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां दिवार दया करून ह्या जिवितांचो अस्तकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराचे दोनी सचेड्यांक आमी परवाशान वखलेतांव तर आमकां तुजे उद्धारकाक नुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावळाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं सोची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणात वांटो घेवंक फुडें सरतली सगळीं सुभागी
Kami minta sedekah lui संसार सर्वपुरियां आऊं तो क्या बराबर आस प्रार्थूया सोरपोतवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी ही जाल्या भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूं आनी मोगान आनी सुडसुडायेन
आमच्या भावा भयणीच्या गोरसांक पावू आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आणि इतली बरी बंदोबस्त केल्या आमच्या मांडव करतात आणि सगळ्या करतात आणि त्यांना पोरगे दिला आहे तो घेऊन त्यांच्या आशीर्वाद आणि होप देवा मागता आणि तुका सगळ्यांक महिमाचा निवड कधी कधीच देव जाणा खेळो म्हणजे आणे आणि मागे कमिटीच्या नावान हांव तुमकां सगळ्यांक खुशाल बरी नातांनी बरोबर हांव देता. नातांनी तुमचे सगळ्यांचे भरपूर आशीर्वाद जालो. आयज आमी देवाक आनी पवित्र वेळ आर्गां दिता. काय बरो दीस आमकां दिलो. सकाळी पावस पडटालो खरो पूण आतां काय बरो आमकां हें फेस्त करूंक देवान निर्मिलें. देवाक आनी पवित्र वेळ हांव आर्ग दिता. आयज आमच्या फेस्ताचे मीस मेन सेलेब्रंट फादर एडमोन्स फेर्नांडीस तो मोर्शी पयस गांवचो नॉर्थ गोवा थंय मोर्शी इगर्जेन पेरिश पार्वेकाचो तो वावुरता. जायतो प्रपोज घेवन तो आयज आमच्या उतराक पळो घेवन आयला आनी प्रवचन केलां. तर ताका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचो आदलो पाद्रीकार फादर जेम्स टॉरेस सिल्वा तोय साल्वादोर तुमोन पयस थंयच्यान तो आयला. फादर रिचर्ड क्रास्टो आमचो गांवचो पूत रिवाना वावुरता आनी फादर मॉर्निंग मेनेझीस आवर लेडी ऑफ ग्रेस मारगांव थंय पार्कूर आसा. आमचो आदलो पार्कूर तो तांकां ह्या दिसांक वांटो घेतलेल्या खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आतां आमचे मदें आमचो पाद्रीकार फादर सिंक्रिस्टियानो फेर्नांडीस तो हालींच पयले जूनाचे हांगासर राखेन ट्रान्सफर जावन आयला. तर ताकाय आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं हें फेस्त करून ताचे मार्गदर्शनाखाल आमी केलां. तर ताका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचो आदलो पाद्रीकार फादर आर्नेल रोड्रिगीस ही तयारी करचे आनी ट्रान्सफर जालो. 1 तारखेचो ट्रान्सफर जालो. ताचे आदी आमी तयारी सुरू केली. तर ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी पार्कूर फादर जॉर्ज रोशा तिचे जिबा गुरू ताणें आमकां आदार दिला. तर ताकाय आमी घेवन वाचता. तेच परी आमकां आदार केला सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ आनी फॅटिमा सिस्टर्स गरीवाडो सदांच आमकां आदार फावो जाता. सो तांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी युकरिस्टीक मिनिस्टर्स ऑल्टर सर्वर्स आनी आयज फुलां लायटिनीन आमची सारकी भुरगीं तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. लॉरन्स FM रेडिओ नावेली हो सदांच आमकां इन्वर्टर घालून आदार करता आनी कांय पयशे घेना. तर ताका आमी काळजांतल्यान घेवन आसता. तेच परी घेवन आसता आमच्या शेजाऱ्याक आशिल्ले बिल्डींग डायसन्स तांचो कंपाउंड आमी आमचोच जाल्ल्या भशेन यूज करता. तर तांकां हे आमकां सोंपेपण दिल्ल्या खातीर तांचे आमी उपकारी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी सायडीन आशिल्ल्या पार्किंगाक आमकां आदार केल्ल्याक तेय बिल्डिंगांनी आमी तांकां रावतेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. 2 पावर सिक्युरिटी गार्ड्स आमकां फावो केल्ले जॉन वॉर्टन. तर ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां हे प्रेजेंट आनी फेस्त करून जायत्यांनी
post available for flowers, daily refreshment, post, was प्रथम काय आम्ही देवाचा जायचे volunteers पुढे सोडून आमच्या जायचे तोडीने आधार दिला वॉटर डेकोरेशन साऊंड घालपाक लाईट घालपाक सगळें सगळें करून आमकां हे व्हॉलंटियरांनी आधार दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा जायते आमचे वर्कर्स आशिल्ले लाईट साऊंड सफाई करपाक तर तांकां सगळ्यांक नांवां काडीन आसतना देव बरें करूं आईची फ्लावर्स डेकोरेशन सगळें केलां तें एके फॅमिलीन भेटयलां तेच पयलीं तेच फॅमिलीन आयज आमी सगळ्यांक तुमकां स्नॅक्स पॅकेट वांटल्या आनी हे स्नॅक्स पॅकेटान केक आसा ती तांणी स्पॉन्सर केल्या तेच पयलीं आनीक एके फॅमिलीन केक धाडून दिल्या ती आमी वांटल्या भयणांचो आमकां डोनेशनां पावल्यान जावन आसात पोलँडचेर 50,000 रोजाना एने जिया मिरांदा 2,000 मेरी एने फ्रॉम लुईस 2,000 इक्वेल विशर 1,000 आणि इक्वेल विशर 5,000 विक्टोरिया माझारेलो 3,000 इनासियो कायताना मिरांदा 1,000 वेल विशर 3,000 जॉनथन वाज 25,000 बीबी ब्लॉसम नर्सरी 5,000 साबियो मास्करेनेस 3,000 बनीस डायस 10,000 डेवी डायस 20,000 दीना गोम्स 2,300 इक्वेल विशर 1,000 आणि इक्वेल विशर 1,000 एलोयसियस पेनारो 5,000 इक्वेल विशर 1,000 आणि इक्वेल विशर 2,000 आणि इक्वेल विशर 3,000 आमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा भयणांचो तुमकां आमी उगडास करता ह्या कॉपेलान दर म्हयन्याक पयल्या म्हणल्यार सांजेच्या 6:15 आमी आमचे नवें नांदांनी करता पावत आमकां टायम मेळटा तेन्ना तातूंत वांटो घेवचो आमी एकामेकांक पासत वागत रावया कालच्या दिसा येताना अहमदाबाद उत्सव करून कितलींच जाणां मेली तर आमची तांचे फॅमिली गुडवण साठोवया आनी आमचे खातीर एकामेका पासत मागून तांकां फुडें घालून आमी देवाक आमची मागणी बरें आनी एकदां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणून कोणी चुकला जाल्यार पयलींच माफी मागता उबे रावया थँक्यू संधी दिल्ल्या खातीर ह्या निवडल्या भाग्यवंताची युनिवर्सल सेम संवसाराचो सांत आमतोन ताची बरो भेटोवंक संधी दिल्ल्या खातीर तुमच्या समितीक बरें करूं म्हणटा हांव गांवांत मोरजेचो पालिकार न्हय हांव पालिकार केरी आनी तिराको दोन पॅरिशी दोन तिराको आयज आमचे फेस्तान आसा तातूंत मायाक फेस्त करता पावसाक लागून दुसरो मंगळार आयज ताचो दीस आमी पाडला आनी आयले वाटेन केरी गोश्ट नाही तुम्ही आता तर बॉर्डरची गोंयची शिमेर शेमती मोडे मागीर फेरी आसा न्हंय आसा नाजाल्यार ब्रीज आसा दोन दीस सकाळी केले भाग्यवंत ओडेसून केतून कांय कोण बरें दिसले इन लार्ज नंबर बेश्टे तुमी येवंक आनी ते तुमचे इंतजाम आसलेले ते भाग्यवंता फुड्यान तुमी घातला भावार्थान घालचे तुमी ते भक्ती भावार्थान करची पूण बारा करूं नाका तुमच्या सामान जेवण तो तुमकां दितलो आनी आपणा भाशेन जावंकूय आदार दितलो अशें सांगता सगळ्यांक ताची मजत घेवन ताचे भाशेन जावं देवा मोगान बोललेले तेजे दिसा हे म्हजे आवड सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो सर्व वेदांत देव बाप आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो वचून ह्या क्रिस्ताचे शांती सैतानाचेर सगळ्या वाटांनी झुजो तुमकां धाडटा मागणे भाग्यवंत अंतोनी हे भाग्यवंता सांतातून भक्तां मध्ये ओ बऱ्या आणि मोवाडा देवलो पंचा मोगा पासो
जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकाणलेल्या बेगुणा पासत आनी सावरो नासलेल्या मोगा पासत जपेल्या सवे तुवें दाखयलोय फावो जाले तुका हे देणे गोड आनी विचित्र मिलाग्री करचे ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगतात दिले ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोवप आनी तूं सदांच आयतो आसलोय विचारू हे उतर दोशेवंतांचे मागणे आयकून उपत्र्यांक सांपडलेल्यांची उलासांची मागणी तुजे सवे केन्नाच दिरफोड जाली ना किडेवंतांक भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू दोरच्यो मेळप दुकान सडपडलेल्या सवे तुजे गाडी सुटसुटताले दुखावलोल्या आळसांतली विलापांची मागणी आयकून गेलेल्यांक गोंयांत तुवें जिवे केले ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो दिवस नासली भायरावो तातो बेल्याचे दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बरोबर तुज्यान रावणेचो आसले भिरावून ह्या नियाळांनी आमी तुज्या मागणे देवा ताई सदांच भोवूच कोणादी कोण जाणा जावं आमी दिगेर पडल्या तुजे माझी मुखार आनी सगळ्या विश्वासान आमच्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता करून आमकां हो उपकार ताची आमकां जोड कर देवडा कितें आमचे गरज आसा प्रश्न आसा भगवंता फुडें आमकां जोड्यो दवरूया हांव मागतां ही वस्त म्हाका मेळोंक एके मिलाग्रीची गोरयां गरज पडली जाल्यार तोय तुजेर म्हजो विश्वास उणो जावचो ना कित्याक उरतलोय नाय न्हू तोच मिलाग्रीचो धनी ह्या संवसारांत आसतना एका सुत्रान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालो हे गोमवाडा आनी मोकळा बगता सांत तुझे गाडी सदांच गोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचे जावन आसले पूण त्याच गोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलय एकूच उतर भारताचे तुज्या कानाक जो दादोसतालो तुजे वेगळीच गेलो तुजे एकूच उतर पुरो आमच्या मागण्यांक बळ पेडोवन उलय व्हडा बगता हे उतर आनी आमचे किरकोळ आनी दिनवाशी काडी सदांच तुज्या उपकारांत रावले आमीन आमचे बाबा सगळ्या तुजें नांव पवित्र नांव तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता खुशी संवसारांत नॉन एकूच बेन बोलले सर्वेश बोलले नायसा आमी तो तुजो आनी तुजो तुजे खुशीचे फळ जेसू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भाग्यवंत आंतोन मातशें रूट करचे न्हय म्हज्या दाव्यान आनी उजव्यान फुडें आसात आनी पयलो घेवचो कित्याक आमकां संदी दिवची तुमकां स्नॅक्स पॅकेट दिवंक गरजे आसा देखून मातशें उपकार करून बसलेली
हॉटेलाचे बसलेले असतात त्यांनी मातशे रावचे येताना आणि रायताना असतात त्यांनी पयलो घेतलो आणि मातशी वाट क्लियर करची कित्याक गेटूय बंद केली आसा आणि सगळ्यांनी हे पॅकेट गेटवर धारावेचे